योकार हांव श्वेता गांवकर. सुरवेगाच्यो हेडलायन्स. धारगळ महामार्गार पालसण कोसळपाच्यो घडणुको सुरूच. कंत्राटदारांचे दोंगर कापपाचे काम आसा चुकीचें. सरकार असल्या घडणुकांचेर ओगी कित्याक? थळावे मागतात जाप. मरण घाट म्हण फामाद आशिल्ल्या करमल घाटार अपघातांच्या कारणाचो सोद घेतलो गोवा 365. अशी रस्तो आनी शाप वळणां अपघातांचे मुखेल कारण. येता त्या दिसांनी राज्यांत पावसाचो नेट सुरूच. 5 तारीख मेरेन राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी. आनी आतां हेच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत गोग्यांनी पावस पडपाक लागला. झाडां, पालसणां, राखणे वण्टी कोसळपाच्यो घडणुको दिसपट्टे घडत आसात. आयतारा धारगळ महामार्ग वाठारांत पालसण कोसळ्ळें. पोरू लेगीत हीच घडणूक घडिल्ली. कंत्राटदारांचे दोंगर कापपाचें काम चुकीचें आसा. सरकार असल्या घडणुकांचेर ओगी कित्याक? काय जिवीतहानी जावपाची वाट पळयता? अशा प्रस्नांचो पावस आतां थळावो प्रकाश तळावणेकारान केला. आयकात संदीप कामोलकाराचो रिपोर्ट. आमी आतां सद्या आसा ते धारगळ हेतूर आसा, वाठारांत आसा. कालच आमी आमच्या मालप्याचे जे लँडस्लायडींग जाता ते आमी दाखयल्ले. आनी आयज परती धारगळी ज्या जाग्यार गेल्या वर्साय असो इन्सिडंट जाल्लो, पण सुदैवान गेल्या वर्सा कोणाक इंजरी जावंक ना, ह्या वर्सा जावंक ना. आनी ही देवाची हें म्हणपाची, कारण सगळे मिनिस्टर बी म्हणटा की देवाची कृपा तशीच म्हाका दिसता देवाची कृपा कशी दिसता. पण अजून इन्सिडंट जावंक ना हें बरें आसा. पण सरकारान आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंच्यांनी इन्सिडंट जाय मेरेन रावचें न्हय अशें म्हाका तरी दिसता. आनी सगळ्या लोकांकूय तशेंच दिसता. कारण हें आतां जे खडप आसा, हें खडप 100% जर पडत न्हय जाल्यार व्हडलें आसा ते पडत जाल्यार व्हडली इंजरी जावपाची शक्यता आनी व्हडलो इन्सिडंट जावपाची शक्यता आसा. जी गजाल आमी तुमकां दाखयता की ह्या वाठाराक आसा की ती कोसळत आसा आनी हेंच्यांनी अशें स्लोपींग दवरलेलें आसा सारकें की तांकां ते पावस हो आतां एक ट्रेलर कसो पडलेलो आसा. अजून पिक्चर फुडें आसा आनी हो कित्या खातीर अशें करता तें कांय कळना. ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी आपली टॅक्निशियन वापरून ते कट करता आसतना ताका स्लोपींग जर करून जर कट केल्लेलें जाल्यार हे इन्सिडंट जावचें नासलेलें. 100% हो जो एक इन्सिडंट आसा तो व्हडल्या प्रमाणांत जावपाची शक्यता आसा. हांगा एक व्हडलें खडप आसा आनी हे खडप जर पडत जाल्यार ते कोणाक हालचेंय ना. तर तेच्या पयलीं ह्या हांगासर सरकारान लक्ष घालचो आनी हे जी कितें आहा ती वेवस्था सारकी करची. न्हय इवन होच न्हय, ज्या जाग्यार रस्ते दोंगरांतल्यान कापलेले आसा ते सगळे रस्ते स्लोपींग करून करचे, नाजाल्यार इन्सिडंट हो फुडल्या वर्सांनी कंटिन्युअस जायत रावतलो. पासून हांगा जो इन्सिडंट आसा हे जे राष्ट्रीय महामार्ग 4 लेन केला न्ही, जशी वाटेन अशे दोंगर आसले ते कापल्यात तेंच्यांनी. जशे वाटेन ते कापपाची पद्दत तेंची आहा न्ही ती सारकी चुकीची आहा. तेंच्यांनी स्लोप जाय आसलो अशें निमुळते, म्हणजे सकयलो भायर घेतलो आनी वयर निमुळते भायर घेतलो अशे तरेन. पूण तेंच्यांनी कापतना अशें केल्यात की उबे कापल्यात सारके. ताका लागून न्ही वयले हे कोसळटा. आनी दुसरें म्हणजे कारण सगळ्याकच अशें न्ही कांय जाग्यार अशी शेडी सारकी आहा माती बी ती माती किसूळ कशी सारकी ती घट धरिना. ते शिवाय कापल्या उपरांत जी आदी मूळ ओरिजिनल खडपां आसली ती हल्ल्यान खंय तरी. आनी ही सबंद येरादारीक न्ही जी येरादारी समज ते सामकी भिराकूल अशी आहा सारकी परिस्थिती. केन्नाय खंयच्या वाहनाचेर अशें वयतना पडले, समज एक बस वयता, बसीन कितले लोक असतात जावं आणखी खंयची गाडी वयता तेन्ना एक व्हडलो असो अपघात जावंक शकता. आनी हे आमकां सर्वसामान्य मनशाक हे कळटा जाल्यार जे हेचे कंत्राट घेतला आनी तेजे व्हडले इंजिनियर आहा तांकां कित्याक कळना आनी सरकार हेचेर ओगी कित्याक रावता हो प्रश्न सरकारान सबंद एक पत्रां देवी तूं आमच्या महाखादान पर्यंत हेची पळोवणी करची आनी एक संभाव्य जी एक भंय आहा तो ना करता जावं संकश्ट आहा तें ना करूंक जाय. जाल्यार फुडें पावसान दर वर्साचे घडता कितें जायत न्ही तें सांगूंक शकना. ओके, तुमचें नांव? गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, समृद्धा कणगांवकर आनी निखिल जल्मी. मरण घाट म्हण फामाद आशिल्ल्या करमल घाटार कितलेशेच अपघात जाले तरी अजून संबंधीत अधिकारी कसलीच दखल घेना. दिसपट्टे अपघात जाता खरे, पूण कित्याक जाता हें कोणाकच खबर नाशिल्लें.
गोवा 365 करमल घाटार जावपी अपघातांच्या कारणाचेर उजवाड घातला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. काणकोण तालुक्यांतल्यान आमी जेन्ना मडगांव वयता त्या वेळाचेर आमकां वाटेर लागता तो करमल घाट हो मरण घाटाच्या नांवान सारको फामाद आसात. आनी मरण घाट नांव पडपा फाटल्यान कारण की हांगासर लोक मरपाक लागल्यात किंवा त्याच बरोबर हांगासर कितलेशे ट्रक जे आसा ते आड पडपाक लागल्यात. आनी हाजो जो रेशिओ जो आसा जवळ जवळ आठवड्याक 2 आनी म्हयन्याक सुमार 10 ते 12 अपघात ह्या करमल घाटाचेर जातात. आनी हो अपघाताचो सामको जागो आसा हें आमकां तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण सगळ्यान मोठो प्रश्न हांगासर ह्या घाटाचेर जे अपघात जातात ते अपघात कित्याक जातात, ताचे फाटल्यान कारण कितें, टॅक्निकल रिजन कितें, आयज आमी तें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो. ह्या विशयाच्या संबंदीन आमी काणकोणचे ट्राफीक सेलाचे पुलीस, त्याच बरोबर काणकोणचे पुलीस आनी त्याच बरोबर ह्या वाहतुकीच्या फिल्डान आशिल्ले एक्सपर्ट्स हांचे कडेन आमी कांय मनशां कडेन उलयले. ताजे उपरांत जी आमकां म्हायती मेळ्ळी आमकां ती म्हायती आज आमी तुमकां दिवपाचो यत्न करतात. जेन्ना आमी ह्या करमल घाटाचेर जेन्ना विशय अपघाताच्या नांवान पळयतात त्या वेळाचेर जेन्ना जेन्ना हांगासर ज्यो गाडयो पडलेल्यो आसात ते गाडयो सगळे काणकोण साकून मडगांवच्या दिशेन वयताना म्हणजेच करमल घाट चडटानाच चडांत चड हांगासर अपघात जाल्यात. दुसरी गजाल म्हळ्यार जे अपघात जाल्यात ते जेन्ना अपघात जातात ते चडांत चड अपघात जे आसा ठरावीक जाग्यारूच आसात. सगळ्यात संपूर्ण जाग्याचेर ट्रक केन्नाच पडले ना किंवा गाडयोय पडले ना. करमल घाटाचो रस्तो अशीर आशिल्ल्यान शापटनाचेर 2 गाडयो सुटपाक त्रास जाता आनी ताकाच लागून अपघात चड प्रमाणात जाता. आयकात. तुमी सगळे जाणात जेन्ना जेन्ना रस्त्यार भोंवता तेन्ना रस्त्यांनी अशा तरेन व्हायट लायनी मारलेले आसता. व्हायट लायनीचो कायदो असो की अशी जेन्ना स्ट्रेट व्हायट लायन आसता त्या वेळाचेर त्या व्हायट लायनीच्या दुसऱ्या सायडीन गाडी पावपाक जायना. त्याच बरोबर एक गाडी एका सायडीन वयता आसतना दुसरी गाडी दुसऱ्या सायडीन येवन ओवरटेक करपाक जायना. पूण हांगासर अशी परिस्थिती आसा की हे जेन्ना रस्त्याचें बायफर्केशन केल्लें आसा व्हायट लायनी मारून त्या वेळाचेर जेन्ना सकयल्यान गाडी येता ती गाडी व्हायट लायनीच्या एका फ्रेमी भितर ती रावच शकना. स्पिडीन आयिल्ली गाडी ह्या बाजून पावतात आनी ताका लागून मागीर फुडल्यान येवपी गाडयो हँग जाता आनी मागीर एक्सिडंट जाता. म्हणजे रस्तो हांगासर 2 गाडयांक एकामेकाक सायड दिवपा खातीर सामकोच कमी आसा आनी हें एक अपघाताचें सारकें मोठें कारण. दुसरी गजाल म्हळ्यार जेन्ना हे टर्न क्रॉस करून जेन्ना गाडी मातशी मुखार वयता त्या वेळाचेर परत फुडें आसा तें रायटान टर्न घेवचें पडटा. ताका लागून परिस्थिती अशी जाता की ते रायटाचे टर्न येवपा खातीर गाडी बरेचशा फावटी लेफ्टान येता आनी मागीर थंयसर बऱ्याचशा दोनूय गाडयांचें सारकें क्लॅशिंग जाता आनी ताका लागून ह्या घाटा कडेन आनी ह्या टर्नाचेर अपघात जावपाच्यो घटना वारंवार जाता. फक्त हे टर्न वांकडेच न्ही जाल्यार तें अरुंद आसा. त्याच बरोबर तिसरी गजाल म्हळ्यार हे टर्न काडल्या उपरांत म्हणजे लेफ्टान टर्न घेतल्या उपरांत परत रायट टर्न मारचें पडटा आनी ह्या 3 गजालीक लागून हांगासर अपघात जाता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, श्वेता गांवकर आनी मनीषा जाधव. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. धर्मापूर शिल्ली पंचायत वॉर्ड क्रमांक 2 आयतारा पोटवेंचणूक जाली. हे पोटवेंचणुकेक वट्ट 592 मतांची नोंदणी जाली. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, श्वेता गावकार आणि निखिल जल्मी. पेडणेचे रस्ते आपल्या स्मार्ट गुणांक लागून फामाद आसा. पुराय रस्त्यांचे नियोजन शून्य पळोवपाक मेळटा. पार्शे वाठारांतल्या रस्त्यांची तर अवतिकाय जाल्या. सिवरेजीच्या कामांक लागून रस्तो खणिल्लो तो अजून दुरुस्त करूंक नाशिल्ल्यान लोक फुर्योज जाल्यात. सरकारान जाता तितले बेगीन रस्तो दुरुस्त करचो नाजाल्यार पार्शेकारांनी रस्त्यार देवपाची शिटकावणी दिल्या. पेडणेचे रस्ते पेडणेकारांक दिसपट्टे त्रासदायक जाल्यात. कांय रस्ते तर मरणाचे सापळे जाल्यात. दिसपट्टो एक अपघात आसताच. हे सगळे कंत्राटदाराच्या नियोजन शून्य कामां आनी घाळपणाक लागून जाता म्हणपाक कसलीच हरकत ना. उदरगत जाय पूण लोकांक त्रासात घालून न्हू अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. आतां एके वटेन रस्ते सिवरेजी खातीर फोडले पूण रस्त्याची दुसरी बाजू आमी खणपाक दिवचे नात अशें बेजारिल्ल्या थळाव्यांनी सांगलां. आयकात. आम्ही पार्शे गांवांत आसा. जे रस्ते अंडर केबलिंग खातीर फोडले, लायटीचे ते अंडर केबलिंग केला ते खातीर जे रस्ते फोडले, ते रस्त्याची ती दुर्दशा जाली पार्शे गांवांत. लोकांक गाडये चलयतना सगळ्यात भंय दिसता, कित्याक जे फोडले रस्ते ते धारे जे आसा ते वयर रावले आनी सोलिंग जे बारीक बारीक आसा ते पोनाक रावले. हे तुमी पळोवंक शकता. हो रस्तो जो आसा पळय कितलो आसा, जी तेंच्यांनी करपां जी धाडलेली किंवा सोलिंग केल्ले ते सगळे व्होन ते आतां दुसऱ्या सायडीन येयले. त्या खातीर जे हे आता ते रस्त्याने ताका चलपाक ताका लोकांक सायडीन भंय दिसता. गाडये जर सायडीक व्हरतले जाल्यार भंय दिसता. जो रस्तो पार्शेकाराच्या टायमार जो रस्तो पार्शेकारान केल्लो हो टुटुळीत रस्तो, काय बरो रस्तो दिसलो आमचो. पूण आतां जे सरकारान जे आतां हे केला, हे काम जे सुरू केला त्या रस्ते खातीर सबंद रस्त्याची आमचे दुर्दशा जाल्लेली आसा. सरपंचान आनी आमदारान मेळून जे उद्घाटन केलें सोलिंग करपाचें हांगासर, सोलिंग खंयच्या दुसऱ्या जाग्यार जे घरां आहा त्या जाग्यार सोलिंग केले आनी बाकीची जागा जी आसा तुम्ही पळोवंक शकता. हो रस्तो पळय सबंद बसलेलो आहा, थंय सोलिंग करूंकूच ना. आतां थंय आमकां चलपाक ताका भंय दिसता. आज जर तुमी फोडटात नाल आनी वयतात पूण फुडें तेचे कडेन कामाक तुमची लक्ष ताकाच ना कामाचेर. खंय खंय कलवट जे असतात, रस्त्या पोंदसून जे कलवट आहा ते ताका हेंच्यांनी बंद करूंक जाय. आज आमी वचपाचे शेवटेन उदीक ताका वचपाचे जे आसा ते सकयल रस्त्या पोंदसून वयता ते कलवट जे असतात म्हणजे सकयल होळ बीन ते ताका तेंच्यांनी बंद करून केले. तुम्ही एक तर हे जो रस्तो फोडल्यात तो सबनच रस्तो फोडून उडयात न्हू, मागीर लोकांक एक सायड बरी दिसतली. फाल्यां सकाळी म्हणटा ते सरकार आतां खंय दुसरे सायडीन अंडर हे आमचे पायपलायन जी आसा वॉटर पायपलायन ती व्हरपाची आहा. मागीर तेवटेनय फोडटले हेवटेनय फोडल्यात तुमी. आमी चलपाचे खेवटेन आनी गाडये चलोवपाचे खंयच्या सायडीन. मागता एक्सिडेंट तर चालूच आहात. लोक पडटा बेश्टेच पडटात. मारच्या आदीच दुसरो ट्रक येता सायडीक घेता डायरेक्ट गाडी खाईन पडटा. तर मागता ह्या सरकारा कडेन निदान ह्या हो जो रस्तो आसा पळय तो रस्तो तुमी सोलिंग करून आमकां दिवचो, जेणे करून आमी त्या रस्त्या वरसून गाडी तरी सायडीक घेवंक शकता किंवा सायडीनसून लोक तरी चलपाचे चलंक तरी शकता. आणि एक तुमकां सांग सुद्दां, आयज सरकारान हे रस्ते फोडपाचें काम केलां. हे सायडीन फोडले रस्ते, आता खंय दुसरे सायडीन वॉटर पायपलायन व्हरपाक दुसऱ्या सायडीन रोड फोडपाचो आहा. तेका लागून हांव सांगूंक सोदतां, जो पर्यंत हो रस्तो जो आसा हे सायडीचो जो अंडर केबलिंग केल्या तो रस्तो जो पर्यंत जायना, सोलिंग सारखें जायना तो पर्यंत तुमकां थंयसर त्या सायडीन तुमकां रस्तो फोडूंक मेळचो ना. आनी जर अशें जालें जाल्यार आमी लोक सगळे रस्त्यार देऊन आंदोलन करतले. म्हाका दिसता तरी हे वळण जे आसा ह्या वळणाक बरो रस्तो आसतना हांगसर एक्सिडेंट खूब जाले. गेल्या वर्सा हांगसर 2-3 गायीक सुद्दां उडयले आनी गायी हांगसर पडनासले एक 15 दीस. म्हाका दिसता ह्यो रस्तो जो आहा तो पयलीं आसल्याचे परस आतां कमी जाल्लो आसा आनी ही व्हाळी मारून जे रोड वायंडींग करूंक हे केला त्या खातीर लोकांचो सामको इतली हे जाल्ली आसा, प्रॉब्लेम जाल्लो आसा की एक्सिडेंट जावप म्हणजे एक्सिडेंट जातलोच आनी एक्सिडेंट जाल्ले आसा. हेच्या आधी 2-3 इतल्याच कुडक्याक हांगसून हे जे आहा ते कलावाचे आईच मंदिर तो पर्यंत ते वावनोडा इतले ती 5-6 एक्सिडेंट जाल्ले आहा गेल्या मे म्हयन्यान तो आतां पर्यंत आनी अनेक जाणांक लुकसाण जाल्ली आसा. ताका लागून म्हाका दिसता की हेतून लक्ष घालून हो रस्तो जो आहा तो बरो व्हडलो करपाचो आनी वायंडींग करून सारको प्लेन करून लोकांक सुविधा दिवपाची. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बांदोडा पंचायतीन अंत्रुज वन महोत्सव मनयलो. बांदोडा बायोडायवर्सिटीन हो वन महोत्सव आयोजीत केल्लो आनी बियाण संरक्षण बँकेचे कार्यालय आनी बायोडायवर्सिटी लायब्ररीचे उक्तावण जाले.
या निमतान दोंगराळ आणि खाजगी मालमत्तेचेर फळां दिवपी झाडां वेगवेगळ्या संघटनांनी लायली. पळयात. आज आम्ही हांगा आमच्या बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या ऑफिसाच्या कार्यालयाचे उक्तावण केलां. तशेंच तुम्ही पळयता की कम्युनिटी सीड बँक आणि बायोडायव्हर्सिटी लायब्ररी हाचेय बीन आमी हांगा उक्तावण केलां. ही दुसरी कम्युनिटी सीड बँक गोंयची. हांगा तुमकां वेगवेगळ्यो सीड्स पळोवपाक मेळटल्यो. आमी त्यो मुखार फुडाराक विकपाक सुद्दां हांगा दवरतले. राईबाई बंगारे जी आसा सीड मदर ऑफ इंडिया जिका म्हणटा, तांच्यांनी आमकां हांगा सीड्स धाडले आनी त्यो सीड्स सुद्दां आमी हांगा डिस्प्ले करपाक दवरल्या. तशेंच आज दुसरो अंत्रूज वन महोत्सव आमी साजरो करता बांदोड्या गांवांत आणि बायोडायव्हर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी ही हो वन महोत्सव होस्ट करता. 50च्या वयर शिक्षणीक संस्था आणि NGOs ह्या हितून वांटेकार जाता आणि 600 पार्टिसिपंट्साच्या पेक्षा चड पार्टिसिपंट्स आज हांगा लाभले आमकां. आमी आमच्या बांदोड्या वाठारांत 600च्या वयर झाडां आज हांगा रोयतले. हो उपक्रम आसा जो सगळ्यांच्या बऱ्या खातीर आणि हो उपक्रम सगळ्या लोकांचो, सगळ्या NGO आणि सगळ्या स्कुलांचो आणि ताका सगळ्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो म्हणून हांव सगळ्यांचे देव. तशें तुम्ही बियो सांबाळपीचे लोक आसा तांकां सोडून काडा तुमच्या गांवा भितर, तांकां कार्ड दिया. अशें न्ही की आमीच सगळें करता म्हणून समजू नाका. सरकार सगळें करपाक शकचो ना. तेन्नाच हांव तुमकां सांगता, सरकार किंवा खंयच्यो संस्था हे निसर्ग सांबाळपाक शकना. वी कॅन फॅसिलिटेट, परंतु हे सांबाळपाचें काम जण एकल्याचें जावन आसा. आमचे भितर सगळ्यांनी ते करचें पडटलें. बीज मित्र, तशेंच वेटलँड मित्र आणि लास्ट म्हणजे वैद्य मित्र, गांवठी वखळी, अशी 3 प्रकारचे आमी लोकांक कार्डां दिता. तुमचे भितर जर कोण आसत जाल्यार ती घेवची. आयज जे तुम्ही झाड घेतले ते झाड लावचे, ताचे संगोपन करचे आणि ताचे विषयी माहिती गोळा करची आणि लोकांकूय झाडां लावपाक प्रवृत्त करचे. अशें ह्या माध्यमांत अभियानाच्या माध्यमांत जेन्ना म्हाका दिसलें हांव बारीक बारीक झाडां लायतलो आनी रस्त्याचे कडेन झाडां लायताले, ते येताले रोड वायडिंगाक कटींग करून उडयताले. नॅशनल हायवेचे ट्रक पार्किंगाक वताले, ते झाडां कापून उडयताले. ते दुख्ख जाताले. वाडलेली झाडां 3-3, 4 वर्सांची झाडां बुलडोजर झाडां उडयत गेली. अशा वेळार म्हाका दिसलें ही झाडां रस्त्याक आनी अशें मेळत तेन्ना फायदो ना. तेन्ना आमी गांवांगांवांत या आमची कम्युनिटी जमनी आसा, आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टी जे कोणाचे आसा, जेन्ना मनीस लगेच जमीन आसा पूण ताचे कडेन शक्य ना पूण झाडां लायतलो जाल्यार अशा लोकांक सांगूया आमी तुम्ही पीठ मागून दिया, आमी झाडां हाडून लायता. अशें करून गेल्या वर्सा हांवें जवळ 27 NGOची हांगा एक सभा घेतली पीठ हॉलांत. गेली 10 ते 15 वर्सां बांदोड्यात खूब डेव्हलपमेंट जायत आसा आनी डेव्हलपमेंट जातलो जाल्यार आमी काही प्रिजर्व जागा दवरचेच पडटले. ज्यो आमच्यो वॉटर बॉडी आसा त्यो सांबाळटले जाल्यार आमी कितें ना कितें उपाय काडपाकूच जाय. आज बांदोड्यात अत्यंत गरज आसा ती बांयो सांबाळपाच्यो आनी वॉटर बॉडी. आयज सुरेश देवळीचे आनी तेजी टीम जेन्ना आमच्या बांदोड्या पंचायती कडेन प्रस्ताव मांडलो की आमकां ऑफिस जाय, आमकांय दिसलें की तेणी गेले फाटल्या 5 वर्सां जें काम केलें त्यो वेगवेगळ्यो हांगा ते डिस्प्ले केल्या. जी हळमी जवळ 600 तुमकां सगळ्यांक पळोवंक मेळटले. त्याच बरोबर बायोडायव्हर्सिटी कडेन हांव मागता की आमची कोमुदात लँड आसा ती आमी प्रिजर्व कशी करुया आनी सांबाळून दवरुया. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, श्वेता गांवकर आनी संगीता ओली. राया पंचायत मैदानाचे जाल्ले 50व्या कस्टोडियो स्मारक आंतरगांव फुटबॉल सर्तीच्या क्वार्टर फायनलीत फातोड्डेच्या डॉन बॉस्को ऑडिटोरीयन नावेली स्पोर्टिंग क्लबाचेर 2-0 अशी मात करून क्वार्टर फायनलीत प्रवेश केलो. पळयात. डॉन बॉस्को खातीर अनुक्रमान 6व्या आणि 10व्या मिनटार रिची वाज आणि फ्रांसिस आद्रेडान सोपो गोल करपाची संद चुकयली. पूण फ्रांसिस आद्रेडान 12व्या मिनटार डॉन बॉस्कोक आघाडी दिली. क्लिंटन नियासोक नावेली खातीर आघाडी निष्क्रिय करपाची संद मेळ्ळी पूण तांच्या फ्री किकाचो लक्ष चुकलो. 70व्या मिनटार फ्रांसिस आद्रेडान आपल्या पंगडा खातीर आघाडी दुपटीन करून मॅच जिखपाच्या योगदाना खातीर ताका मॅन ऑफ द मॅच फावो जालो.
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीष परब आणि मनीषा जाधव. फाटल्या 4 दिसांक राज्यांत पावसान बरोच नेट धरला आणि येता तो सप्तक मेरेन तो सुरूच उरतलो. 5 तारीख मेरेन राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. पावसाक लागून तापमानात बरोच उणाव जाला. चडावत तापमान 28 डिग्री जाला. पळयात. सेगीत पडपी पावसान राज्यातल्या जायत्या वाठारांनी जनजीवन विस्कळीत केला. येता त्या 5 तारखे मेरेन पावसाचो नेट सुरूच उरतलो. बुधवार मेरेन राज्यात हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला. लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी दिल्या. आजचे चडावत आणि उणे तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस उरतले. बुधवार मेरेन ऑरेंज अलर्ट, बेरेस्तारा येल्लो अलर्ट, पावसाचो नेट कायम, लोकांक फावो ती काळजी घेवपाची शिटकावणी. सोमारचे चडावत आणि उणे तापमान 28 ते 23 डिग्री सेल्सियस. मडगांवात सगळ्यात चड म्हळ्यार 938 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. म्हापसा 851 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. जाल्यार वाळपय आनी सांखळे सगळ्यात कमी पावसाची नोंद जाल्या. गोंयांतच न्हय तर देशाच्या चडशा वाठारांनी सध्या घोग्यांनी पावस झडटा. बिपरजॉय चक्रीवादळा उपरांत गुजरातात फाटलो सप्तकभर बरोच पावस सुरू आसा. वेस्टर्न राज्यांत जायत्यो सुवात्यो उदका पोंदा गेल्यात. दिल्लीतय येल्लो आनी ऑरेंज अलर्ट जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. घेवया जतनाय, मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.